माझ्या पुता वंदन तुका आईच्या भुरग्या आमच्या बाबा तुझो मोग उतर दिता काळजांत तुझो फाटला करता तुझो मोग उतर दिता काळजांत तुझो फाटला करता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. म्हज्या भयणी भावानो, हे पवित्र गोठ फावो ते परी समारंभाक ह्या वेळार आमची पातकां ओळखून घेवया. आणि देवाचे काकलुतीक उलो मारून म्हणुया. सोर पदवीदार देवा आणि तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्हे उच्चारून सांगता मनाचे तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या सद्भाग घेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती प्रार्थना. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रिसा काकूत कर, प्रिसा काकूत कर, प्रिसा काकूत कर. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थया. हे आयचे मिसाचे इतिहास हांव भेटयता रॉबर्ट रॉड्रिगीज हाच्या सासणीक थारोवणा पासत आज 2 वर्सां ताका भरतात. तेच परी आपल्या वाडदिसा समयार मागूंक लायता ललिता ब्रागांचा आपल्या लग्नाचें वार्षिक वरोस मानयता मानेल आनी फ्लोरा वेगस. पसरें बाट ह्या समुदायाच्या ह्या कुटुंबा पासत आमी मागता माफाल्दा फेर्नांडीस, लिओ वेगस, मेरी फेर्नांडीस, मॅक्सी वेगस, आग्नेलो वेगस, मानेल वेगस, थॉमास वेगस, फ्रांसीस आल्मेडा, झेवियर आल्मेडा आनी विन्सेंट वेगस. आयच्या दिसा जायते जाण आपलो वाडदीस लग्नाचें वार्षिक वरोस वो हेर समारंभ करतात. तांचो उगडास करून तांचे पासत मागुया. जायते जाण हॉस्पिटलांत आसात, घरा लागीं आसात, पिड्येन कोश्टावतात, ऑपरेशनाक वेचीं आसात. तांचो उगडास करून तांचे पासत मागुया. ह्या वर्साक देवान आमकां आपले काकलुतीन फावो तितलो पावस दिल्यार पुरो म्हूण मागुया. आनी ह्या वेळार ओगेपणान तुमच्यो गरजो तुमकां कितें जाय तें देवा लागीं मागात. सर्वेस्परा देवा, पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. तुज्या भावार्थ्यांक संतोशान भर. अशें पातकाच्या गुलामपणांतलीं तुवें सोडयलीं सासणाचें सूख भोगूंक पावूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. ओझेयास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप.
सोर्वेस्पोर अशें उलयता, इस्रायल जावंक पावलोलो एक ठकठकीत दाखवाल आनी ती खूब फळां दिताली. जितली अदीक तिचीं फळां वाडटालीं तितली अदीक इस्रायल वेदी बांदतालो. जितलो अदीक ताचो देश गिरेस्त जातालो तितले अदीक इस्रायल पवित्र फातर नेटोवन दवरतालो. दोशी ओडोवन वेता तसलें काडीस तांचें. देखून आतां तांणी हाचें फारीकपण दिवचें पडटलें. सोर्वेस्पोर तांच्यो वेदी मोडटलो आनी तांच्या पवित्र फातरांचें निसंडून करतलो. तेन्ना ती म्हणटली, आमकां राजा ना, कित्याक सोर्वेस्पोराची बिरांत आमी धरूंक ना. पूण राजाच्यान आमचे पासत कितें करूंक जाता? समारियेक आपली मजुरी मेळ्ळी. ताचो राजा उदकाचेर उफेतोल्या फेण्या सारको. मुर्ती पुजेच्या दोंगराचें निसंडून जातलें. तेंच तें इस्रायलाचें पातक. तांच्या वेदींचेर कांटे कुंटे किर्लोतले. तेन्ना पर्वतांक ती म्हणटली, आमकां लिपोयात आनी दोंगरांक आमचेर पडात. तुमकां प्रमाणीकपण वंपात आनी भलेपणाचें पीक काडात. तुमची पाड जाल्ली जमीन कामायज करात. हो वेळ सोर्वेस्पोराचो सोदूंक वचपाचो वेळ आनी मागीर तो तुमचेर तारणाचो पावस घालतलो. सोर्वेस्पोराचें उतर. देवाचे वडोपकार. आमी आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सोर्वेस्पोराचें मुखामळ दीस रात सोदीत रावात. म्हणुया, सोर्वेस्पोराचें मुखामळ दीस रात सोदीत रावात. ताका तुमी गितां गायात, किन्नोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात. ताचे ओचोऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात. ताचे पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सोर्वेस्पोरात सोदतात तीं काळजां संतोशभरीत जावं. जबाब. सोर्वेस्पोराचें मुखामळ दीस रात सोदीत रावात. सोर्वेस्पोराचे आनी ताचे पोदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचें मुखामळ सोदीत रावात. ताणें केल्ल्या ओचोऱ्यां विस्मितांचो, ताच्या तोंडांतल्या निवाड्यांचो उगडास दवरात. जबाब. सोर्वेस्पोराचें मुखामळ दीस रात सोदीत रावात. ताच्या चाकरा अब्रामाच्या पुतां धुवानो, ताणें विचून काडलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो, तोच सोर्वेस्पोर आमचो देव. शेकान शेक प्रितुमेचेर ताची पदवी चलता. जबाब. सोर्वेस्पोराचें मुखामळ दीस रात सोदीत रावात. उबी रावया. देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सम्य. आपल्या 12 शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां मेड्या आत्म्याचेर अधिकार दिलो आनी मेळे आत्मे काडूंक आनी सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. 12 धर्मतांची नांवां हीं. पयलो पेद्रू म्हणटा तो सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे, झेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव, फिलीप आनी बार्तोलोम्यो, थोमास आनी 2 वसूलदार माथ्यो, आल्फेयाचो पूत जाकोब आनी ताद्यो, उर्बेवंत सिमांव आनी ताचो घात घेतलो तो जुदास इस्कारियत.
ह्या 12 जाणांक जेजून असो उपदेश दिवन धाडले, ओन भावार्थ्याच्या गांवांनी वचूं नाकात आनी सामाऱ्याच्या नगरांनी भितर सरूं नाकात, पूण अदीक करून इस्रायलाच्या घोराण्यांत सांडलोल्या मेंढऱ्या चडशीं वचात आनी वचून सुर्गेचें राज लागीं पावलां अशें परगट करात. सुमयाचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या इश्टानो, आमच्या इगोर्जेंत कसलोय वावर आसा जाल्यार वो कसलें फेस्त बा आसा जाल्यार आमी तयारी करता आनी ही तयारी करता आसतना सगळी तयारी एकटोच करिना. घडयेक एक पंगड आमी तयार करतले आनी त्या पंगडा उद्देशी सोंपेपणान सगल्यांक वावर आमी दितले आनी ही तयारी आमी करतले. हे परी आमचें फेस्त वो फुकसांव आमी समोरपतले आनी सोबयतले. जेन्ना आमी आयच्या शुभ वर्तमानाचेर नदर मारतात तेन्ना जेजू आपल्या शिसांक वेंचून काडटा 12 जाणांक. ताच्या फाटल्यान जायते जाण वेताले, पूण तांचे मदले फकत 12 जाणांक तो वेंचून काडटा आनी तांकां पदवी दिता, मेळे आत्मे भायर काडपाची आनी पेकोवणी दिवपाची, पिडा रोग बरो करपाची. आनी जेन्ना तो तांकां वचात म्हणटा तो तांकां इस्रायलाच्याच कुडींत तांचोच लोक आसलो तांचेच मदें धाडटा, दुसऱ्या मदें धाडिना, परक्या मदें तो तांकां वच म्हूण सांगिना. आनी ह्या उद्देशी जी पदवी ताणें तांकां दिल्ली ती वापरून सुर्गेचें राज लागीं पावलां हें परगट कर म्हूण सांगता. मोगाच्या इश्टानो, आमच्या जिविताक हे शुभ वर्तमान कितें संदेश दिता? आमी सगळीं बावतिस्म घेतलोली आनी बावतिस्म घेतल्या उपरांत आमी जेजूच्या त्रिपेट कार्यांत वांटो घेता. जेजू राजा म्हणटच आमी राजा जाता, जेजू प्रवादी म्हणटच आमी प्रवादी जाता आनी जेजू यादनीक म्हणटच आमी सगळीं यादनीक जाता. आनी ह्या उद्देशी जें तो आपल्या शिसांक करूंक लायता, वचोन सुर्गेचें राज लागीं पावलां हें परगट करूंक सांगता, तोच उलो म्हाका आनी तुकाय आसा. समजोवचें न्हय तें फकत यादनिकांक धार्मिकांकूच म्हूण, पूण जोण एकलो मनीस जो बावतिस्म घेता तो जेजूच्या ह्या त्रिपेट कार्यांत वांटो घेता म्हणटच हें देवाचें उतर सुर्गेचें राज लागीं पावलां म्हूण सगल्यांक परगटूंक उलो केल्लो आसा. जाल्यार मोगाच्या इश्टानो, आयच्या दिसा आमच्या जिविताचेर नियाळ करुया. इतलीं वर्सां क्रिस्तांवां आमी जेजूचो उलो हो साद आमच्या कानार घेतला काय? कारण ताणें बावतिस्मा उद्देशी हो वावर करूंक आमकां वेंचून काडल्यात. जाल्यार सुर्गेचें राज लागीं पावलां हें उतर आमी दुसऱ्यांक परगट केलां काय? कांय वेळान ह्या चालतरार तोच जेजू येतलो. आमकां फावो तें बोड दी म्हूण सुर्गेचें राज परगट करूंक ताची कृपा आमकां मागून घेवया. बेठोवनेक आमी गायन गावया C21. कितें घालताय त्या उंड्यान पान 30 आनी 7, C21 पेज 37. कितें घालताय त्या उंड्यान, कितें घालताय ती काशी, यादनीक बाबाच्या हातान, कितें वेदीर दवरताय, कितें घालताय त्या उंड्यान, कितें घालताय ती काशी, यादनीक बाबाच्या हातान, Oh
मोच्या भयणी भावानो, हे मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हाताले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या आनी आपल्या पवित्रतेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन. सर्वेस्परा, तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ती बोली आमकां नितळ करूं आनी दिसान दीस सर्गीच्या जिविताक आमकां पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सगळ्या आसूं. तुमची खाड जावं बारात. आमी ती सर्वेस्वराताय वारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय वर्षां आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर्वकाळी आनी सोर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कोड तुवें रोचलें. ताचेच वरवीं तुज्या शीम मेर नासलेल्या उदारपणान ताका ताचें मूळ सैम परत दिलें. देखून सगळीं रोचना आनंदान करतात तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळोली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताळयान तुका दिनवासता तुज्या सांता भक्तांची सभा. त्या खातीर सगळ्या देवदूतां सांगाती आमी सदांकाल संतोसान तुजी स्तुती गायता. स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान. होसाना उंचोली सर्वेस्वराचे नावी येता तो सुभागी. होसाना उंचोली. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो मोडून. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली. तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स. नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो कूड. सोम्या तुझे मरण आमी समोरता आनी तू परत येसो. तुझे जीवन पण परगटा
देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सरवणेची खालस भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालती खायन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा, सिम्याव आमच्या आदारी गवडी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगांत सोपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरमाशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखावळाचो प्रकाश पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागवंत आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागवंत जुजे तिचो पोती, बागवंत धर्मदुतां आनी सोरकाणी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनीक ताच्या सांगाता आनीक ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्ल्या प्रार्थन आतां धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिराय आज आमकां दी आनी आमी आमची तकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान अंतरेकलोल्यांक आमकां तुजे उदर काकलुतीन सोर पातकांतले सोटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राज व्हडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्यात सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटेरी आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटेरी आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटेरी आमकां शांती दी. पळयात, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, मुळ्याक तोर मातुलोय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली.
कोमियांच्या वेळार गायन गावया D30 मोगा वांटप पान 60 D32 पेज 64. देवा उदर मोगान घेता देवा उदर ओडून वांटा तशेंच आमकां फावो जाली देवी देवी वाटून रावली जाता बापा भुरगीं तुजी जाता बरी बाबय सगळी जाता बाबा
सगळीं उबी रावया. प्रार्थया. सर्वेस्परा येद्या वर्त्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्लाय तर तारणाचो फोड आमकां भोगूंक मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणूक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आनी सोर पदवेतार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागणें सान मिगेलीक सामिगेल महाबडव्या लढायेच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या कोट्यापणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागता आनी तूं सर्गेच्या दरबाराच्या खंवरा देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या कोट्या आत्म्याक नेमपणांत लोटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करून आख्या संवसाराक सोड पळटात. आमेन. भाग्यवंत मारये, तूं आमचो सदांकाळचो आसरो आदार. तूं आमचो आसरो आनी तूं आमचो बरवासो. आयज आमी तुका भेट करून आयल्या. तुवें आमकां सोडून दिलेल्या स्वरूपकारा खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. आदाराचे माई आमी तुजो मोग करता. आमचो मोग दाखोवच्या तुजी सेवा सदांच करतल्या. दुसऱ्यांकूय तुजे ताय ओडून हाडून शक्त भितर सोर आमी करतल्या म्हूण भास दिता. पदवेदार माये, आमकां हे उपकार सोडून दी. ताल्ल्यांचे जोय तरून गोठाय जेजू क्रिस्ताचो सुबोन मोग एक पवित्र मोण आनी तुज्या पुत्रा सोबे सासणाचे जिवीर. सदांकाळ आदार दितले माये, आमचे पासत विनोती कर. जमातेच्या प्रार्थन हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजे माये मारयेच्या एकाच उतरान गालेल्याच्या खाना नोगरान उदक आसलें त्या दाका सोऱ्यान तुवें बदल्लें. तुज्या मारयेचे आश्र्याकाल आमी हांगा जमा जाल्या. आमची मागणें तिच्या उद्देशी आयकून घे आनी आमकां उपकार मानून घे. आमेन. ह्या आदाराचे माई आमी तुका उलो मारता. जिव्यांक सांबाळ, मोतेल्यांक पाव, ताळ्यांत आमकां तिराय. आमच्या दिसपट्या जिवितान आमकां कोर गोवाय. दिसपट्ट्या गोरसांनी मागणें. हे आदाराचे माई व्हडा विस्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्या जिविताच्या गोरजांनी तुजो आदार आमी लावन मागता. कोश्ट दूख उस्के कोती विगणां सोकेस्ता हे आमचे निर्वाग हाडलेले पुरीस. ह्या ओचोळ्यांनी आमची दोयेन जतन कर. तुज्या पुताच्या कोश्टांक आमचें मन एकठांवन मोगान आनी सोस्तिकाय सगळें सोसूंक आदार दी. भावत्याची मागणी. आमच्या पाप साहेबाक बिस्म साहेबाक सरकारी राजकारभाऱ्यांक जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. सोमेस्त मनीस भाव भाव कशे एकचारांत आनी धर्मीक एकवटान जिवनशे कर म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. सगळ्यांनी आमी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे आपलो बेस विचून काडल्यार पुरो म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. मेल्ल्या सोमेस्त भावात्याच्या आत्म्याक सासणाचो विसव दी म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. सोमेस्त मनशांनी तुज्या स्वताचो उजवाड पळयोवचो आनी तुजी मोगाची उब बोगोशी कर म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. आतां आमच्याच मनांतल्यान आमच्यो काशा गरजो आमच्या आदाराचे माये थंय घालुया.
duchaco, 벌써 도스골도 구제 마이 두가 해담에 조치메게 말로 두서 오록 두자수 두가소 벌써 도스골도 구제 भावार्थ्याचे मागणे या दाराची माई तुगरे सुशोदार देवाची सोदेणी तू आमकां वांटाय आम्हा भुरग्यांची तू राखण कर क्रिस्तांत तू आमच्या पातकांचे मोगसणे आनी आमचे तारण सोडून आदार दी एकूच आमी बेथांव ताळण्याच्या वेळार तुका उलो मारून चुकोन निर्भागी बाळा जायत न्हय जेजूचो मोग सदांच शेवटा पर्यंत जिवन आनी आयत्या मनान पेल्याची सेवा चाकरी करून तू आमकां आदार दी या आदाराचे माये. आता आमी सर्वय सोमया आनी खाडाच्या क्रिस्तांवाक एकवटून मारीची स्तुती करुया आनी तिचे शक्तिवंत शारोणा काल जिवंक आमकांच वोपून दिवया. मान मारिये कृपेन बोलले सगळे जेतायचा दुसऱ्या मोगेन तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू भाग्यवती देवाची माये आम्हा पापी खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमच्या पासत विनंती कर हे देवाचे भाग्यवंत माये क्रिस्ताच्यो बासावण्यो आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. हे सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें मारयेक तुजे मायेक आमची आवय करून दिली सदांच थंयार आमकां आदार दिवं. आमी तुजे लागीं मागता आमकां जे काळजान तावन तुज्या आवयचो आदार सोदता तुजे सरवणेचो फळ सदांच सासणाच्या सासणाक भोगूंक दी. आमेन. पिडेवंतांक आशिर्वाद. हे सोमया कुडीचे असोगतायेन कश्ट वतल्या तुज्या चाकरांचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रचलेल्या आत्म्याक ऊब दिवन जीव बरीत कर. अशें कश्टा वरवीं नितोड जावंक बेगीनच तुजे दयेन भलायकी जोडच्याक क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सांगाता आसूं तुमकां राखच्याक तो तुमचें सवें आसूं तुमकां सांबाळच्याक तो तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्याक तो तुमचे वयर आसूं तुमचेर आशिर्वाद घालच्याक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. बो खोनवाडे आंखवार मारी उगडा सोर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मजत सोगूंक गेलो. तुज्या हातांतलो आशिरो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवना. ह्या बरवाशान रावून हांव तुज्या कोपांत धांवून येता. माय म्हजे तुजे सुशेगाद येता. हांव पातकी आनी दुखेस्त तुजे मुखार उबो रावता. देवाच्या पुताचे माये म्हज्या मागण्याची बेपर्वा करूं नाका पूण दया करून तें आयकून आनी फळां कर. आमेन. Pepe su kursai bini tuge amchi rani ai kon tuge devai tuja burganchi